Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आमचे म्हादई बेसीन जे आसा आनी विशेश करून गोवा बाउंड्री भितर तर ताजी जी सर्वे पयलीं केल्ली त्या सर्वेत तांणी खुबशे पॉयंट्स काडिल्ले ज्या जाग्यार ल्हान किंवा मोठ्या प्रमाणात धरणां जी आसा पळय डॅम्स जाका मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट म्हणटात ते जावंक शकता किंवा काही ठिकाणी बॅरेजेस जावपाक शकता तशें तांणी काही पॉयंट्स काडिल्ले ते पयर हांवें जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना म्हाका लक्षांत अशें आयलें की सादारण अशें एक दोन दोन चार पॉयंट्स जे आसा पळय न्ही त्या संबंधी आमी तो प्रोजेक्ट मुखार व्हरूंक शकतात. काजूबळ म्हणटात थंय एक ल्हानशें मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जावंक शकता आनी दुसरो आनी एक जागो आसा अशे दोन पॉयंट काडिल्ले आसात ज्या जाग्यार आमचे डिपार्टमेंट स्वता जे आसा पळय ते आमचे डिपार्टमेंट करूंक शकतले प्रोवायडेड सगळी एनओसी जाय पडटल्यो एनवायरमेंटल क्लियरन्स नंतर मागीर फॉरेस्ट क्लियरन्स हे सगळें जाय पडटलें ते सगळें मेळ्ळें की हें करूंक जातलें. पूण ओवरऑल जे म्हाका हें मेळ्ळा पयलीं त्या प्रमाणे अजून आमकां 100 ते 200 MLD उदक जाय. अजून आमचे बरेचशे गांव जे आसात त्या गांवांत आमी 4 वरां ते 8 वरांच उदक दितात हो एक भाग जालो. अशे काही गांव आसात ज्या गांवांनी आज उदक आमी दिनात तांकां बोरवेल किंवा ओपन वेलचें आमी उदक दितात. त्यामुळे म्हजी हिसपान सादारणशे 100, 200, 300, 400 सुमार MLDची उदकाची गरज आसा. हें एक जालें एज ऑन टुडे. दुसरें अशें आसा की मुखाल्ल्या 10 वर्सां आमकां उदक वाडटलें उदकाची गरज वाडटली मुखाल्ले 10 वर्सां वाडटली मुखाल्ले 15 वर्सां वाडटली. पण आज आमी जर धरण बांदपाक सुरवात करना किंवा डॅम मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट घेनात आज जाल्यार जाका बांदपाक आनी कंप्लीट करपाक 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां लागतलीं. म्हणजे मुखाल्ली 4 वर्सां किंवा 5 वर्सां किंवा 10 वर्सां उदकाची अडचण जावंक शकता. हें लक्षांत घेवन म्हज्या मनांत अशें आसा की मुखाल्ल्या 25 वर्सां खातीर जे उदकाची गरज आसतली अशें धरया गरीत धरया कितें आनी कॅल्क्युलेशन करून गरीत धरया म्हणजे कितें बेश्टें मना आयल्यान धर म्हटलें अशें ना. कॅल्क्युलेशन करून मुखाल्ले बाबा 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां कितलें उदक त्या प्रमाणे वॉटर बॉडीज तयार करप तें अत्यंत गरजेचें. सद्याक आतां म्हादई बेजीन जें आसा पळय थंयच सद्याक आमी 2 आनी 2 चार धरणाची आमी सद्याक आतां स्टडी करूंक वयतात. हे सगळी करप स्टडीज करप डाटा कंपायलेशन करप सॉयल टेस्टिंग करप वगैरे हे सगळें जें करतलें जें आसा करतलें जर जायत जाल्यार ताका सादारणशें वर्सभर तसोच लागता.